म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाक आजीर जाता तेन्ना आमी आजीरपणान जियेता. देवान आमकां घडोवन हाडल्यान ताका लागून देवा सगळेंच आमकां शांती समाधान मेळटा. आमी पळयता सगळ्या मनशांनी ह्या संवसारांतल्या जे कोण देवाक अणभवलेले आसात ते आमकां हेंच कळीत करता. ते अशें म्हणटात की देवा सगळें आमचें जिवीत धादोसकायेन आमच्यान सारूंक जाता. आतां वस्तू कितें तर वस्तू आमकां सांतिनास सांगता त्या प्रमाणांत आमी वापरूंक जाय. देवाचे सेवे पासत आनी दुसऱ्यांचे सेवे पासत ते भाशेन आमी आमचें जिवीत सादता. तुमी सगळीं जाणां ते भाशेन जियेतात, पूण आनिकूय आमी ते बरे भाशेन जिवंक जाय. थोडो नियाळ करया. हांगसर एव आसा आनी हांगसर मारिया आसा. एव तिचेशी कोण येता? सैतान देंवचार येता. मारियेशी कोण येता? गाब्रियल दूत येता. आतां एव कितें करता? तो सांगता तें आयकता आनी ते भाशेन आपूण जिवंक सोदता. पूण ती बिलकूल चवकशी करिना. तिका फकत भूल कशी एक आसा, तिका देवा सारकी जावंक जाय. तूं तर तें खाशी जाल्यार तूं देवा सारकी जातली. देवाक नाका तुका हे भाशेन जियेलेली सगळें जाणो जावन. वय म्हणटा बरें, ती पोत करता. आनी मागीर ती दोगांय जाणां कशी जिवंक जाय ती मागीर नको. एकामेकाक थंयसरूच मागीर आरोप करतात. तुवें केलां, हांवें केलां. पळय कशी भाशेन सगळीं आतां मागीर झगडीं जावंक लागतात. एकामेकाक म्हणजे ती जबाबदारी घेनात. आतां हांगसर तर आमी मारयेचें जिवीत पळयल्यार जेन्ना आज बडोवा आयलो आनी तिका सांगलें तूं आतां देवाची पूत जातली, देवाची धूव जातली, माय जातली, तेन्ना ती चिंतूंक पडली. आनी चिंतांनी ती म्हणूंक लागली हें कशें जावंक शकता. ताणें मागीर तिका कळीत केलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी तो तुका हे भाशेन गोरबेस करतलो. आनी तिणें म्हणलें हें म्हज्यान समजोंक जायना, पूण हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. तुजी तर ती येवजण आसा जाल्यार तूं ती शांती पावय. म्हणटच ती सदांच पळय आजीर आसलेली. देवाचें उतर आयलें की ना ओ तिचें ओ देंवचाराचें ती रोखडीच पोत्तून देवाशी दोत्ताली. आनी देव मागीर तिका ताची समजणी दितालो. आनी ती मागीर तें पोतकरच्याक हांव कोत्ता म्हणून नासलेली, तूंच म्हजें सगळें करून घे, कित्याक तूं जाणय कितें बरें आनी कितें बरें न्ही पळय तें. म्हाका सगळें कांय दिसती पडना, पूण हांव जाणो की हांव तुजे बरोबर रावत जाल्यार तूं म्हजें सगळें जें करूंक जाय तें कोत्तलोय. आनी हे भाशेन तिणें केलें. आनी तिणें ह्या तुस्ताना आमकां सगळें सांगलेलें आसा, कळीत केल्लें आसा की देवूच हें सगळें कोत्ता, देवाक आमी सहकार करूंक जाय. आतां एवेन कितें केलें? हांव कोत्तिली, म्हजें लेगीत जाता, म्हाका करूंक जाय, हे भाशेन जाता. तर हांगसर थोडोच मनोभव आमचो स्पश्ट पळयत जाल्यार आमकां कळटलें कितें कशें करूंक जाय पळय तें. आतां हें करपाक आमी सदांच हाची तयारी करूंक जाय. आतां पळयात, कितेंय तरी आमकां करूंक जाय जाल्यार आमी तें शिकोंक जाय न्हय. आनी बरी पळय कोण आमकां शिकयता तांचे कडेन तर शिकत जाल्यार सोंपेपणी आमी तें करूंक लागतलें. आतां माय आमकां कशे भाशेन रांदूंक जाय तें दाखयता, कित्याक तिका तो अणभव आसा आनी त्या अणभवांतल्यान ती आमकां दाखयता. तेच भाशेन एक पाय आपल्या भुरग्याक कशी भाशेन शिकोंक जाय ते भाशेन तो तांकां शिकयता. तो आपल्या पुताक वळखता, ताचो स्वभाव कसलो तो, आनी त्या प्रमाणे ताका तो शिकयता आनी दाखयता.
हे भाशेन आमचे मदें घडटा आनी तें हे भाशेन घडलें की ना आमी मागीर प्रॅक्टीस करूंक जाय तें फकत येना बेश्टेंच प्रॅक्टीस केली की ना मागीर तें येवंक लागता तातूंत आमकां श्रम घेवचें पडटा तातूंत आमकां एक आवड आसता आनी जितली आमी आवडीन तें कोत्ता तितलें तें अदीक आनी अदीक बरें जावंक लागता पळयात आतां म्हाका मीस म्हणचें पडटा हांव आतां कितले फावटी मीस म्हणीत आसा पूण प्रत्येक वेळार तें नवें मीस हांवें म्हणला म्हणून आतां करपाचें मागीर म्हाका मागीर वाज येतली बेजार जातलो तेंच म्हणपाक ना प्रत्येक वेळार हो नवो वेळ आनी नवे तरेन आमी तें करूंक जाय तेन्नाच की देव आनिकूय आमचें सगळें करतलो आमी नकळो पूण तो जाणो आनी तो जाणो कशी भाशेन तुमचीं काळजां उचलून धरूंक जाय तुमी तें स्पश्टपणी पळोवंक जाय तुमी कितें करूंक जाय तें म्हजे कडेन ना तें हांव फकत देवाक जाय पळय तशें हांव कोत्तां तुमी देवाक जाय पळय तशें तुमी करूंक जाय हे भाशेन प्रत्येक वेळार आमी मिसाक येता तेन्ना तेंच मीस म्हणून ना तें धरपाचें न्हय प्रत्येक मिसान प्रत्येक वेळ तो वेगळो वेळ आनी तो नवो वेळ तर ह्या नव्या वेळांत आमी पूर्णपणे तातूंत हाजीर जावंक जाय आनी सायबीण मायन हे भाशेन देवाचें सवें रावन कुरपेन बरोवन तिणेन देवाक प्रतिसाद दिलो आतां तिणेन जेजूक आपल्या कुस्व्यान घेतलो म्हणटच देवाचो पूत तिचे सवें आयलो आनी ती अदीक देवा सारकी जाली देवाची माय जाली पूण ती आमचे सारकी सादी पूण तिणें तें गोरवान भरून आतां हांव देवाची माय म्हणून आतां आनी सेवा करची ना दुसऱ्यांनी म्हजी सेवा करूंक जाय तशें करूंक ना तिणें ती खालतिकायेन एलिझाबेथीशी गेली आनी तिची सेवा करूंक ती तयार जाली 6 म्हयने तिचे बरोबर सारल्या उपरांत ती मागीर परतून घरा आयली हो 3 म्हयने ते भाशेन तिणें सेवा चाकरीचें जिवीत उत्करलें देव सदांच ते भाशेन सेवा करता आमी दुसऱ्यांची सेवा करता तेन्ना कोण करता हांव हो देव म्हजें सवें देवा सवेंच देव तांचेंय सवें आसा तर हें तर आमी पळयत जाल्यार देवा सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा कित्याक देव सगळे सुवातेचेर आसा हें आमी सगळें शिकल्या पूण हे भाशेन तर आमचें जिवीत सारूंक लागत जाल्यार खरेपणी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवीत सादतल्या आनी ताणें आमकां सांगलां हांव निमाणे दिसा तुमकां पुनर्जीवन करतलो आनी तुमकां कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरतलो जशे भाशेन जेजू गेलो तेच भाशेन आतां सायबीण मांयक ताणें व्हेली आनी हें फेस्त आयज आमी समोर उमता आमच्या मदली आमच्या सारकेली जिणेन देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें आनी ते प्रमाणे ती जियेली ताका लागून देवान तिका स्वर्गार कुडी आत्म्या सयत व्हेलेली आसा ती पयली गेल्ली आसा आनी आमी सगळीं तिची भुरगीं कित्याक लागून जेजू आमचें सवें आसा बावतिजमा वरवीं आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आतां भाग घेवन जियेता आमी सगळीं जाणां आतां जेजूचे कुडीचे सांदे हांगसर हात तीच न्हय सगळ्या संवसाराक शिंपडलेलें आसा तर आख्ख्या संवसाराक आमी ताच्या एकोठान जियेता आनी जितली आमी ताच्या एकोठान जियेतल्या तितलो जेजू आमचे सगळें हांगसर जागृत जातलो आनी तो आपलो वावर फुडें व्हरतलो आनी सायबीण माय जशे भाशेन तिणें ताचो परामर्श केलो तेच भाशेन ती आमकां तेंको दिता स्वर्गांतान आनी संवसारांत ताका लागून जितली जाण आमी त्योर्स घेता तितली आमकां घोटाय आसता जेन्ना आमी त्योस करता सगळें वायट आसा तितलें पयस वता वायट येता पूण आमकां तें तोखना तें आमकां आपल्या ताब्यांत करिना आमी सायबीण माय बरोबर ती आमकां राखता सांबाळटा आनी तिचे बरोबर सारकें आमचें जिवीत सादता जेन्ना हे संकश्ट आयलें म्हणटत जेन्ना आमचेर पिडा आयली म्हणटत हें सगळें देवाक भेटोवन जेजू सवें तें दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासून आमी वापरता हे भाशेन आमकां सायबीण मायन दाखयलां पूण सांता भोक्तांनी तें जिवन दाखयलेलें आसा तेरेज धाकटी तेच भाशेन जियेताली तिची माय ती ल्हान आसतना 10 वर्सांच्या आदीं माय मेली आनी तिणेन सायबीण मायक म्हजी माय कशी घेतली
आनी हे भाशेन ती जियेली आनी ती म्हणूंक लागली ती म्हाका सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी तो अणभव तिका घडलेलो आसा. पूण आमकां कितल्या जाणांक घडलेलो आसा? सायबीण माय सदांच राखता आनी सांबाळटा. ह्या दिसांनी हांवें आतां तुमकां त्योर्स प्रत्येक मिस्तेर जे पवित्र पुस्तकांतले आसा ती मोण घेवन तुमकां शिकयता. सगळे 10 नोमांवरी म्हणिना आतां, पूण 3च घेता नोमांवरी. पूण प्रत्येक वेळा तो मिस्तेर पळय आसा तो हांव तुमकां म्हणून तुमचे बरोबर म्हणटा, तुमी म्हजे बरोबर म्हणूंक जाता. आनी हे भाशेन पवित्र पुस्तकांत आमी आदारून आमचें जिवीत सायबीण माये भाशेन देवा सोबें जियेता. कित्याक तो आमचें सोबें आसा आनी आमी ताचें सोबें आसा. तर हें मागणें एकदम म्हत्वाचें आनी बरें. आनी आमी हे भाशेन जियेत तर ह्या संवसारांतूच जियेतना आमकां तो स्वर्गावेलो अणभव घडटलो. सगळे वस्तू घडटात, वायट सगळ्याक आहा. आमी बेजार जावचें ना. आमी ते सगळे जेजूच्या ताब्यांत करतल्यान सायबीण मायेन केले भशेन आनी तातूंतल्यान आमकां सुटका मेळटली आनी तांकांय सुटका. आमकां कशी मेळटली ते आमी बेजार जावचें ना. ते सगळे आमी देवा सोबें दवरतले. कितें सारकें जावंक ना, रोखडेंच आमी जेजू सोबें दवरलें, आमी शांतीन फुडलीं पावलां मारतल्या. चुकी जातात, पातकां घडटात, कित्याक देंवचार आमकां नाडटा आनी आमकां समजना केन्नाय कितें जाता पळय तें. पूण आमी तातूंतच रावंक फावना. ह्यो आठवणी ज्यो सगल्यो पातकाच्यो आसा तितल्योय आमी जेजू सोबें जेजू जेजू म्हणून दवरल्यो की ना, तो आमकां परतून थाऱ्यार हाडटा, बरे भशेन परतून घडोवन हाडटा आनी आमकां फुडलीं पावलां मारूंक निस्वार्थीपणांत, मिन्स विदावट सेल्फ, पूण देवा सोबें आमचें जिवीत आमचें जिवंक जाता. सायबीण माय आमकां घोटाय दिता आयच्या दिसा. तर आमी तिचे भाशेन स्वर्गारूय वेतल्या, पूण आतां आमी स्वर्गार आसा कशीं जियेतल्या. सगळीं जाणां आमच्या आत अशें उमटेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत देव आमचे कुडींत मनांत म्याद येता. प्रत्येक सुस्कारांत आमचे भितर आहा तितलें देवाचें जिवीत आनी आमी आपणायलेलें आमचे वस्तुकी घडोवन हाडलेलें जिवीत तें ताचेर दवरया. कित्याक तें जें आमी केलेलें आसा देंवचाराचें आयकोन एवेन जशे भशेन केलें ते भाशेन आमी हें सगलें जेजूच सोबें दवरया. कित्याक तो आमचे पासून मेलोलो आसा आनी आमकां हातूंतली पातकांतली सुटका दिलेली आसा. तो आमकां नितळ निर्मळ शुद्ध करता, स्वतंत्र करता आनी आमी स्वतंत्र जाता म्हणटच आमच्या सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत भारताच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या तांचे पासत मागया. आमचें जिवीत देवाक ओपून दितना तांकांय तीच खोटाय मेवतली, तांकांयच तें बरेंपण फावो जातलें. जेजू तुज्यान हें सगळें करूंक जाता आनी तूं आमचें सगळें कोत्ताय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता.